भेटोंक तुका बलिदान जमल्या वेका मना तुका तानेल्या तुका बुकेल्या वस्तूच्या रक्ता मासा बहु सुंदर सौम्या तुझे मंदिर ह्या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावा बहिणीनो, आज पवित्र सभा प्रत्येक तरान भारतांत सा जॉन दे ब्रिटो चे स्मरण करता. हो पोर्चुगल गांवचो जेजुईत याजक भारताक येवन मिसांव वावर करून मर्तीर मरण मेलो, ख्रिस्ताचो खरो साक्षी जालो. तर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आसतना क्रिस्ती माऊल्यांक प्रत्येक तरान बरो महत्व दिवन आमी क्रिस्ताचे खरी साक्षी जावच्याक जाय अशी कृपा आनी आशिर्वादां ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. हे मिसाचे बलिदान फोत बरी भेटोवच्याक आमी आदारलेली सर पदकां आमच्या उडासा खाडया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाणे मागया. सांगत आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे उसारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा सुमेस्त परजंच्या उजवाडा भगवंत जुवांव तुझ्या रक्त साक्षाक धीरान आनी निरंतर प्रयत्नान भारतीय लोकांमध्ये शुभ वर्तमान परगटोवंक तुवें कृपा आनी बळ दिले. भावार्था खातीर ताणें सोंसलां त्या मरणाचो उगडास काडून आज आमी तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून आमी चिणयेच्या आनी उतराच्या आमच्या देशाच्या लोकांक खऱ्या भावार्थाची वळख दिवंक तुजी कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून कोरिंगारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशांक जोडून घेवचे खातीर हांव सकटांचो गुलाम जावंक पावलां. जुदेवांक जोडून घेवचे खातीर जुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियम शास्त्राकाल आसल्ल्यांक जोडून घेवचे खातीर नियम शास्त्राकाल नातल्लो हांव
नियमशास्त्राकाल आसल्या बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नातल्ल्यांक जोडून घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नातल्ल्या बरी हांव जालो. तशें म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विने हांव आसां म्हूण न्हय, निजाय की हांव क्रिस्ताच्या कायद्या खाल आसां. अस्कत्यांक जोडून घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. कशें पुनीकरण थोड्यांक बचाव करीचे म्हणले खातीर कोणाक कितें कितें जाय जाय तें हांव जालो. हें सगळें सुवार्ते पासत हांव करतां, कित्याक म्हाकाय तांतू वांटो मेळ जाय म्हूण म्हजो एक बरवसो. एक रंगस्थळार धांवूंक सांगताले सखडी धांवतात खरें, पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा हें तुमी नेनात. तर बहुमान जोडी सारकें तुमी धांवा. स्पर्धांत पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सर्व संगतींनी मीत सांबाळता. बावन वेसो एक मुकुट जोडचे खातीर तांणी इतलें साधन करचें, पूण आमी बावन वसनांतल्या मुकुट जोडचे खातीर साधन चलयता. देखूनच हांव उद्देश दवरून धांवतां, वाऱ्यार मुठी मारन न्हय. खरेपणी हांव कुस्ती खेळटां. हेरांक हांवें स्पर्ध्याक आपोवणें दिल्ल्या उपरांत हांवूच उपकाराक पडनातलो जायना म्हणल्या भियान म्हजी कूड हांव दंडयतां आनी ती मुठी भितर दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुंच म्हजो चलोवपी. म्हजे आवयचे कुशीत हांव तुंच म्हजो चलोवपी. सर्वेस्परा तुजो हांव आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजे आवयचे कुशीत हांव तुंच म्हजो चलोवपी. जातूं सर्वेस्परा म्हजें कडप म्हजो भद्र आसरो. जातूं म्हजो जीव आठोवचें खोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडप आनी म्हजें खोटें न्हय. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजे आवयचे कुशीत हांव तुंच म्हजो चलोवपी. तूं धन्या म्हजो एकच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुंच म्हजो चलोवपी. म्हजे आवयचे कुशीत हांव तुंच म्हजो चलोवपी. म्हजे वोंट तुजें नितीवंतपण गजयतलें. तुजी सडवणेचीं कृत्यां दीसभर वर्णितलें. देवा म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय आनी हांव आजून पर्यंत तुजी महात कार्यां वर्णीत आसां. म्हजे आवयचे कुशीत हांव तुंच म्हजो चलोवपी. तुसो तुका तो मानवलो. दयेन तुवें विंचून काडलो. दूतो नव्या सोल्ल्यासो. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. आराधनाक म्हण परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक आसले. तांणी गलिलियाच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारलें,
साईबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हूण आशा. फिलिपान येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हे जेजूक सांगलें. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, मनशा पुताक महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतत हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेंत पडोन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार येतेच फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव ससनीक जिविताक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. म्हजें काळीज आतां खंती भिरांतेन भरलां आनी हांव कितें म्हणूं, बापा हे घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणूंक गी. पूण हें सर्व सोंसी जाय म्हणूनच हांव हे घडयेक आयलां. बापा तुजें नांव महिमे भरीत कर. तेन्ना अंतराळांत हांव एक ताळो आयलो. हांवें तें महिमे भरीत केलां, परतुनी हांव तें महिमे भरीत करतलो. थंय जुमो जाल्लो लोक ताळो आयकून गडगडो जालो म्हणून देवदूत ताच्या लागीं उलयलो जाय म्हणालें हेर. पूण जेजून तांकां सांगलें, हो ताळो जाल्लो तुमचे पासत, म्हजे पासत न्हय. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो. आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. देवाचे पुतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज भारताची पवित्र सभा जॉन दे ब्रिटो सान जुआंव दे ब्रिटो हाजी परब संभ्रमता. आनी आमी आत्तां ही दोन भौसोबीत वचपां आयकलीं. आनी ही वचपां जर आमी जुआंव दे ब्रिटोच्या जिवितासोवें सरी केलीं जाल्यार भोव बऱ्या आनी सोंप्या रितीन ह्या देवाच्या उतराक आनी सान जुआंव दे ब्रिटोच्या जिविताक ताळ पडचें आमी पळयता. पोर्चुगलाच्या लिस्बनांत मार्चाच्या 1 तारखेर 1086 इस्व्यांत जल्मल्लो जुआंव दे ब्रिटो. हाजे थंय एक याजक जावन जेजूची सेवा, देवाची सेवा करी जाय म्हणली वर्ती उर्बा आसलेल्यान फकत 15 वर्सांच्या प्रायर तो जेजुईत मेळाक तो सेरवलो. थंय जावन क्रमेण व्हड घेवन गोंयांत येवन सेमिनरींत फिलॉसॉफी तो शिकयतालो. पूण ताजे थंय लोकांची सेवा करची वर्ती उर्बा आसलेल्यान क्रमेण ताका जेजूची बरी खबर परगट करूंक ताका धाडलो. आनी जशें आज सांब पावलो थोड्यांक तरी हांवें जेजू सरशी हाडच्याक तांचे बरी हांव जालो. अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. नियमशास्त्रा भायर आसलेल्या मदें नियमशास्त्रा भायर आसलेल्या परी हांव जालो. म्हणजे ताणें नियमशास्त्र सांडलें म्हणून न्हय, बगर क्रिस्ताच्या त्या नियमा प्रमाणे तो जियलो. तशेंच जॉन दे ब्रिटो ह्या भारताच्या लोकांक क्रिस्ताची खबर वा क्रिस्ताची ते शिकवण परगट करच्याक हांगाच्याच म्हत्वाच्या परी ताणें वस्तूर धारण केलें आनी
सडीत आनी सडीत लोकांक जेजूची वळख दिवंक तो शकलो. भारताची संस्कृती ताणें आपणायली आनी हांगाचे ते भास तो शिकलो आनी मथुरांत तो देवाची वा क्रिस्ताची ती बरी खबर परगट करीत असलो. आनी ह्या वक्तार त्यांच्या रायाळ कुळयेक भिरांत उठोवंक सुरू जाली. कित्याक जर जुआंव ब्रिटो जायत्या लोकांक आकर्षित करीत तर भारताची जी जातीची पद्दती आसली द कास्ट सिस्टम हाका जेजूची शिकवण जुआंव द ब्रिटोची तें जिवीत आनी शिकवणूक मारेकार जातली म्हणल्यार बियान ताका बंद्यान घालो. जायती हिंसा ताचेर चलयली. पूण जुआंव द ब्रिटो केदनीच स्वताक सांडून वा ताणें बरोसो दवरलेल्या त्या जेजूक सांडून दुसरें धर्म आपणावंक केदनाच तो मुखार सरलो ना. ताणें जे कितें पातयणी दवरली त्या पातयणेंत तो थिरासाणेन रावलो आनी क्रमेण ताका रायान सुटकाय दिली. आनी जशें सांत पावल सांगता हांव हर एकल्याक जोडून घेवच्या क्रिस्ता खातीर जोडून घेवच्या खातीर हेरां पर्यंत जालो. तशेंच जॉन द ब्रिटोय क्रमेण ताच्या जिविता मुखांतर रायाचेरय प्रभाव घालूंक तो शकलो. जेन्ना राय अस्वस्थ जावन मरणाच्या स्थितीर आसतना जुआंवक तो भेटता. जुआंवची म्हळ्यार भेट करूंक सांगता आनी जॉन द ब्रिटो धांवन तो पवित्र स्नान घेता. आनी हें पळयल्लो ताच्या पत्नीचो तांच्या जायत्या पत्नी पैकी एका पत्नीचो सैरो रागार जाता आनी थोड्या वेळान जॉन द ब्रिटोचे शीस कापून ताका जिवेशी मारता. आनी जशें आज पवित्र पुस्तकांत म्हणजे सुवार्थेंत आमी आयकता गोवाचो कण मातयेंत पडल्या शिवाय तो फळ दिवंक शकना तशेंच जॉन द ब्रिटोचें जिवीत ताणें संपूर्णपणी जेजू खातीर ताचें जिवीत भेटयलें. जेजूची बरी खबर परगट करूंक ताच्या जिवाचेंच बलिदान दिलें. आनी ह्या वरवीं भारतांत सडीत लोकांक जेजूची वळख दिवच्यांत आनी जेजूचे शीस करच्यांत तो सुफळ जालो. मोगाचेनो आज आम सुमेस्तांक हेंच आपोवणें लाभलां. क्रिस्ताक आमच्या जिविता मुखांतर खरेपणी साक्ष दिवच्याक आनी आमकां जो उजवाड फावो जाला आमकां जे जेजूची वळख लाभल्या ती वळख हेरांक प्रसार करूं. तर ह्या दिशेन निरंतर सोमी आमकां ताजो आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. जॉन द ब्रिटोच्या जिणे मरिफात देवाक महिमा दिवंक तो शकलो. तशेंच जेजूची बरी खबर परगट करून जेजूचें जिवीत आमी आपणावन देवाक महिमा दिवंक आमी शकतल्या आनी त्याच देवाक एक दीस रूप पळोवंक आमी शकतल्या. ह्या दिशेन देव आमकां आदार दिवं आनी सांत जॉन द ब्रिटो ताच्या मागण्याचो आदार निरंतरी आमकां फोव करूं म्हणून आमी मागया. बापा काणीक आमची मोगान तुका
आज भेटोची किरकळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर गे बापा काणीक आमची मोगान तुका आज भेटोची किरकळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या क्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा भोव काकुळदार बापा भाग्यवान सुवाव तुज्या रक्षसाच्या उगडासाक भक्ती बरयत मोगान तुका भेटोवंक ही देणी आमी हाडल्यांत ती तूं दयेन स्वीकार कर आनी आमचे खातीर ताची विनंती मानून घेवन तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्ट मरणांत आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदांत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी तीन सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवान सुवाव दे ब्रिटो तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आपले रगत वरोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या अस्खतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परसळता. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय. सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें
हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta så gut purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही यत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता पवित्रत्म्यावर एकचाय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तरलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगेवन सुसे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आविलाची सांत तेरेस कुर्साचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस भगेवन सुवांव दे ब्रिटो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान नतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पतकांतली सुचय आनी सर्व आकांतांतली वाचय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. मायो मोगाचो गुरचोन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोण लाभलेली आमी सर्वांक सुभागी. सौम्या तुजे भितर वचचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां.
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिना. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, मोजे थंय येवंक आशेता. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका ओपन दिताय, आत्मीक काळजांताय. सासणी जिवीत म्हाका लागून खुर्सार जीवर पिलो. आत्मान ससून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवन दिलो. तुजे कुशेक त्याग केलोय, पापा कुशेक काल जालोय. तुजे कुशेक त्याग केलोय, पापा कुशेक काल जालोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, ह्या पवित्र जेवणांत कुडीच्या पोसण्या रुपान आमी घेतलां तें जेजूचें मांस आनी रगत ससणीक सोडवणेची खात्री आमकां दितात आनी आमच्या आत्म्याचें पोशण जातात. भगवान सुवांचे बिनवणेन आनी ह्या जेवणा वरवीं लक्षिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक आनी तांच्या संगता ससनाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका सलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेट. पेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेळें काळीजे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत वाचताना जामुचो वादार, पैण म्हजें करताना दयेन म्हाका तूं राय. कश्टांत वाचताना जामुचो वादार, पैण म्हजें करताना दयेन म्हाका तूं राय. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय, कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. पेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय, शेळें काळीजे
मोगान तुझ्या पेट. मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मरी आशीर्वाद दिवामका. बगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.